गोयच्या काँग्रेसीन तृणमूलाची हिंसक राजकीय प्रवृत्ती आपणायला असो आरोप कारजिवाळू मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केला। मुरगांवां काँग्रेस आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यां मदीं होळये दिसा बरेच पेटले। उपरांत ह्या प्रकरणांत मारामारीचे स्वरूप घेतले। वाद तयार करपी असली प्रकरणां हांव खपोवन घेवचो ना। जे गुन्यांवकार ह्या प्रकरणांत घुसपल्यात ते सगळ्यांचेर आयतार मेरेन खर कारवाय करपाचो आदेश आपणे दिला, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत हांणी जखमी जाल्ल्या कार्यकर्त्यांची चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भेट घेतल्या उपरांत दिला। ह्या घडणुकेंत वट्ट 47 जाणांचेर गुन्हा नोंद जाला आनी 9 जाणांक अटक जाला। मुख्यमंत्र्यान ह्या घडणुके खातीर काँग्रेसीचो फोग काढला। थोडेशे ते TMC बीन आयले पळय न्हू, ते वयता तेंचा निवडून येवना, तो फ्लेवर उरला। तो फ्लेवर हांगासली काँग्रेस आहा पळय न्हू, तो तेंच्या कडेन सामको तीच प्रवृत्ती हांगासर दवरपाक करता। एखादो जिखल्या उपरांत जे म्हाका दिसता गोंयांत ही संस्कृती नाशिल्ली, दुसरो कोण हल्ला आसत तेंच्या कार्यकर्त्यांक उडोवप, ही संस्कृती काँग्रेसीची, ती संस्कृती त्या TMCची, त्या पद्दतीचो अशा पद्दतीचो हो जो कल्चर हांगा तेंच्यांनी डेवलप केला, एका थारो दिलो वयचो ना। म्हाका दिसता वेळ पडलेलो अशें एकाच दुसऱ्यांक मेळ्ळो जाल्यार ते फाल्यां सकाळी कितेंय करपाक शकता, हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलां। त्या खातीर कोणी केला पळय न्ही रे, तितक्या लोकांक हांव ऑलरेडी DGP मागीर SP आमचे सगळे इन्वेस्टिगेट करता, सगळ्यांचे हे शुटिंग्स हे ते सगळ्यो मेळ्ळ्या, ह्या सगळ्यांक अरेस्ट करून जे आहा पळय न्हू, हे फाल्यांच्या दिसा भितर सगळ्यांक भितर रातच्यान म्हाका दिसता थोडे जाण मेळ्ळे, थोडे जाण लिपोवन भोंवतात। पण ह्या पद्दतीचो प्रकार हो केन्नाच सहन करून गेलो वयचो ना आनी अशा पद्दतीचो जो आहा पळय न्हू, हे गोंयांत चलचें ना। ही मेसेज जी आसा ही लोकांक वचूंक जाय। आयज पर्यंत गोंयांत अशा पद्दतीची झगडी केन्नाच जावंक नासली आनी ते मार्मागोवानूच भाशण जायला मार्मागोवानूच जाता। त्या खातीर ह्या लोकांक सोडून उपकारचें ना। गोंयचे पुलीस महासंचालक इंद्रदेव शुक्लान ह्या घडणुकेचो तपास करपाचें उतर दिला। मिस्टर माइकर ही वॉज पासिंग फ्रॉम हिज व्हीकल। ये लोग वहाँ पर कुछ अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, अदर ग्रुप के लोग। ही वांटेड टू गेट सम पास फ्रॉम द रोड। वो पास देने में इनका कहना है कि वो किसी सब व्हीकल टच किया, लेकिन अगर वो पास दे रहे हैं, हार्न दे रहे हैं, तो आपको साइड देना चाहिए, तो अपने घर निकल जाते। तो इन्होंने वो न दे करके एक एल्बाई ले करके कि उनके ऊपर अटैक किया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, गाली गलौज किया, ये गलत। फर्दर जब वो आदमी गाड़ी को कहीं पार कर रहा है, घर जा रहा है, वहाँ फिर ये क्राउड जा रही है, वहाँ जा कर के पुलिस के साथ हाथापाई कर रही है, पत्थर मार रही है घर पे। ये और एक अलग तरीके की प्रॉब्लम हुई। और शायद अगर पुलिस न हो तो आप घर भी जला देंगे, पुलिस न रहे तो आप निकलने न देंगे आदमी को। गोमंतक TV खातीर मुरगांवच्यान प्रदीप नायक।